लूक 7:16 एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उपजवलो. देव आपली पोरजेक मेळूंक आयलो. सांत फ्रांसीस शेवेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळ्यांच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगेलो यांचो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागतांव. जण एकल्यान आपणाक जाय तें घेवन फ्रांसीस शेवेर कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागतांव. आनी सगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटाव. आमेन. आनी सुर्प दितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. San Francis Xaviera व्हडा कुरा रादीस आमच्या मोगान लासलोल्या. बेसांव घाल सायबा देसार आमच्या सांबाळूंक आमकां गोपान तुज्या. बेसांव घाल सायबा शारार गोंयच्या सांबाळूंक सदां घाल गोपान तुज्या.